charge for CEO for the ESG Bandekar आणि Nodal manager for the ESG. Total update आणि at present इफी खातीर कितें कितें कामां जालां रिव्ह्यू केलो सगळ्या डिपार्टमेंटा फेस्टिवल व्हेन्यू पासून बाकीचे सगळी लायन डिपार्टमेंट्स जी आसतली ह्या सगळ्यां कडल्यान 1 to 1 तांची डिटेल्स घेतली. ए फावटी इफी व्हेन्यू आणि एक्टिविटी जी आसा ESG प्रिमायसीस स्क्रीनिंग ऑफ द मुवीज जुरी स्क्रीनिंग एंड अदर फेस्टिवल एक्टिविटीज रेस्ट्रिक्टेड ॲक्सेस आसतलो. मागीर आयनॉक्स पर्वरी मडगांव सम्राट अशोक थिएटर स्क्रीनिंग ऑफ द मूवी इज अ रेस्ट्रिक्टेड ॲक्सेस आसतलो. आमी परत डेबी फुटबॉल ग्राउंड इफी एक्टिविटी हांगासर अरिना स्पेशली घालतले स्पेशल अरिना आसतलो. मॅजीक मुवी थिएटर फोंडा हे मुवी स्क्रीनिंगा खातीर एक फावटी आमी यूज करता. 2 लँड स्क्रीनिंग एट रवींद्र भवन मडगांव आणि परत वागातूर हेलिपॅड द पार्किंग एरिया फॉर द ओपन एअर स्क्रीनिंग फॉर द ओपन फॉर पब्लीक आसतलें. ओके, मिरामार बीच इज ओपन एअर स्क्रीनिंग ओपन फॉर द पब्लीक आसतलो. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इफी ओपनिंग आणि क्लोजिंग हाज्या खातीर वापरतले आमी. कॉर्निश एरिया ऑपोजीट टू द ESG इन द फूड एंड हँडीक्राफ्ट स्टॉल हाज्या खातीर आसतले. कला अकादमी ऑडिटोरियम विच इज फॉर द मास्टर क्लास इन कन्वर्सेशन इन द रेस्ट्रिक्टेड ॲक्सेस आसतलो. पिक्चर टायम मूवी स्क्रीनिंग इन द पार्किंग एरिया आसतलो कला अकादमीच्या. Art Park and Children Park of IFI activities, Vivanta will be the our festival hotels. Almost सगळी टेंडर्स आणि बाकीची कामां जी आसा पळय ही करप सगळ्या कडेन सुरवात जाल्ली आसा. सगळी कडेन म्हणजे PWD पासून बाकीची जी आमची डिपार्टमेंटाची लायन डिपार्टमेंट्स काम करता ही सगळी कामां सुरवात जाल्या. 15 नोव्हेंबर पर्यंत सगळी कामां कंप्लीट जातली. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 18 तारखेक परत एकदा ग्राउंड रिव्ह्यू जो आसा पळय वो रिव्ह्यू पर्सनली हांव वचून थंयसर घेतलें. ओके, टोटल रजिस्ट्रेशन आतां पर्यंत 3659 हें रजिस्ट्रेशन जालां. ओके, 3659 आतां पर्यंत रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा. ओके, न्यू व्हेन्यू हांवें सांगलें तुमकां वागातूर हेलिपॅड न्यू व्हेन्यू आसतलो. त्याच बरोबर प्रॉमिनंट जो आहा पळय मिरामारचो जो परशुराम स्टॅच्यू आनी जो आहा तो फुल्ली हे फावटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ कम्युनिकेशन हांच्या वतीन थंयसर एक्झिबिशन्सूय सेपरेटली एक्झिबिशन्स लायतले. अलॉंग विथ दॅट हे फावटीचे इफीचे खास एट्रॅक्शन म्हणजे 22 तारखे दीस परेड आसतलो. इट इज बेस्ड ऑन थीम हे जे आसा पळय न्ही कार्निवल आनी आमच्या शिगम्याचे जे फ्लोट ह्या फ्लोट आमी स्पेशली तांकां फर्स्ट सेकंड थर्ड आशिल्ले हांकां आफयल्या आनी 22 तारखे दिसा सांजचे 3 पासून 5 पर्यंत फ्रॉम ESG टू कला अकादमी आनी इट इज ओपन फॉर ऑल सगळ्या लोकां खातीर आसतलो. ती मिक्स ऑफ फ्लोट ऑफ कार्निवल आनी शिगमो हे दोनूय पळोवपा खातीर लोकांनी मुद्दामून 22 तारखे दिसा ह्या इफीच्या ESGच्या कला अकादमी ह्या दोनूय ह्या कंप्लिटली रोडाचेर आसतले. ट्राफीक प्लॅन आनी थंयसर डायवर्जन्स जाल्या. फ्लोटाच्या बरोबर ज्यो परेड आसतात त्योय तश्यो जे प्रायज विनर परेड्स ज्यो आशिल्ल्यो पळय न्ही कार्निवलाक आनी फ्लोटाक तांकांय इनवायटेड ज्यो आसा पळय न्ही त्यो तांकांय आपयल्या. तांकां सेपरेटली प्रायजीस आसात बट इट इज अ थीम बेस्ड. 6 फ्लोटाचेर तांकां वेगवेगळी थीम दिल्या. नॅशनल थीम रिलेटेड टू द मुवी ज्यो ऑलरेडी तांकां दिल्या त्या बेसिसाचेर तांचें जातलें. सो दॅट 20 तारखे दीस इनॉग्रेशन श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिसतात बाकीचे मुवी स्क्रीनिंग आनी हेचे मास्टर क्लासीस सुरवात करतले आनी 20 तारखेच्यान 28 तारीख पर्यंत तशें आनी 22 तारखे दीस स्पेशल अट्रॅक्शन परेड जाता. 21 तारखेक एक्सपोजिशनचें ओपनिंग आसा म्हणून 22 तारखेक स्पेशली वेवस्था केल्ली आसा. सगळी लायन डिपार्टमेंट पब्लीक डिपार्टमेंट पुलीस डिपार्टमेंट GSDC GSIDC फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ह्या सगळ्यांनी रिव्ह्यू त्यांची कामां कितें आसा CCP पासून स्मार्ट सिटी पर्यंत KTC ओके कला अकादमी बाकीच्या ह्या सगळ्या जाणांक ऑन बोर्ड घेतल्या. तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी तांकां सांगल्या ऑलरेडी इन्क्लुडींग द मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट एंड दाबोली इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हे कम अप विथ द पार्टनर वीथ म्हणजे तेंच्यानी आमकां कॉपरेशन थंयसर सगळें बरोबर आयला. तेजे वेगळे चार्जीस आनी हे कांय करूंक ना. ओके, FDA आसले FDA बाकीची सगळी डिपार्टमेंटां जी आपली तेजेर आपापली कामां कंप्लीट केला. एक स्पेशल ट्राफीक प्लॅन जो आसा पळय न्ही म्हणजे
20 तारखे दिसा 22 तारखे दिसा थोडेशे ट्राफीक डायवर्जन हे मेन रोडा वयले करता ताजो ट्राफीक प्लॅन ऑलरेडी रेडी केल्लो आसा. ताच्या खातीर पयलीं प्रायर म्हणजे हो जो आतां पब्लीक करतले आमी ऑलरेडी. ताच्या खातीर बाकीचे रिगार्डींग ऑल सगळी परमिशन्स आनी बाकीचे क्लिनिनेस पेंटींग नीव करपाचे सगळ्या जाणांक सजेशन्स तेंच्या कडल्यान घेतले आनी तांकां दिले तशें. म्हाका दिसता आसा की एवरी 55th इफी 2024 हाची गोंय सरकारा कडल्यान आमच्या एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी तांच्या कडल्यान अलॉंग वीथ आमच्या कडल्यान पुराय जायलेली आसा. रेस्ट ऑन डिपेंड अपॉन द मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हे बाकीचो प्रोग्राम सगळो त्यांच्या कडल्यान आमच्या कडल्यान इफीची तयारी 100% आमी पुराय जालेली आसा. पण ती 18 तारखेक 100% पुराय जाली. कन्व्हेन्शन सेंटराबद्दल अजूनपर्यंत दर वर्षात ते जावपाचेच आमी उलयता अजूनपर्यंत काय झालं ना. आम्ही 2दा टेंडरही काढलेलो पण तो फुडें वचून शिकूंक ना. आता परत एकदा कन्व्हेन्शन सेंटराचो टेंडर जो आसा व्यवस्थीत रित्या काडून कन्व्हेन्शन सेंटर घेतले. ओपन एअर स्क्रीनिंग ओपन एअर स्क्रीनिंग एक मिरामार आणि दुसरे एक मिरामार, मडगाव रवींद्र भवन आणि हेलिपॅड. दिस इज 20th year in गोवा. गोंयान 20वे वर्स आहे ना गोंयान 2004 सो स्पेशल ह्या वर्सा तशें काय ना 20 वर्सां कंप्लीट जाले म्हणून तशें विचार आसा. आम्ही परेड फ्लोट काडटात. आणि बाकीची रवींद्र भवनां बी यूज करपाक ना सांखळे तशी काय ना. मुवी स्क्रीनिंग जातली. सर नंबर्स अजूनपर्यंत कमी आसा असं दिसता सर. आता रजिस्ट्रेशन करतले ऑलमोस्ट तशेंच करता. शेवटच्या 10-12 दिसान चड रजिस्ट्रेशन जाता. एवरी इयर 8,000 प्लस रजिस्ट्रेशन हे पेड रजिस्ट्रेशन असतं. गोवन फिल्म मेकर्सांक स्पेशल कितें आसा. Goa sections. गोवा सेक्शन नॉर्मल आसा. This year we have also introduced a director's cut. So the Goan directors who have made some mark outside Goa, they will also be allowed to screen their movies in this. म्हणजे आर कमिंग फॉर द मास्टर क्लासेस. Yes. सीएम कला अकादमी फक्त ऑडिटोरियम यूज जातले इफीक काय सराउंडिंग सगळे बाकीचे यूज होते. आणि 6 फ्लोर्स आसतले न्हू. सो सहज असतले. इट इज इन्वायटेड. ओपनिंग क्लोजिंग गेस्ट लिस्ट ओपनिंगाची माहिती ओके. कोणाक आपोवप बी अशें कितें तसो तो एक मेजर एक हें आसता न्ही कोण येतले बी ताचेर बी कितें प्लॅनिंग बी जालां. अजून करू ना. फाल्यां उपरांत तुमकां सांगता. सर कॉस्ट वायज कितें हें जालां. आमच्या कडल्यान आमी जो कॉस्ट बेर करता पळय तो दर वर्सा 1-2 कोटी वाडत असता. इन्फ्लेशन सेम वे म्हणजे तसोच तो फाटल्या वर्सा खर्च केला त्याच्या पेक्षा 1 कोटी 2 कोटी वाडटा. एस्टिमेटेड अप्रॉक्सिमेटली 26,000 26. आणि तिथून मागीर हे बॅलन्स करता स्पॉन्सरशीप आणि हय एवरीथिंग.